सध्या गोंयान एक बरें फेस्टिवल चालू आसा तें म्हळ्यार गोवा फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल आनी तेची जी करता धरता म्हणपाक शकता आमी तेंचे कडेन जी आयडिया आशिल्ली ती GFDCची चेअरमॅन आनी डॉक्टर देविया राणे आमच्या वांगडा आसा. आमी तिकाच विचारलें की हे फेस्टिवल तिणी हांगा हाडपाक फाटल्यान कारण कितें, तिणी कित्या खातीर ऑर्गनायज केलें तें. मॅडम हे फेस्टिवल तुमचे तकलेच्यान येयल्लें आसा, सो कित्या खातीर तुमी फेस्टिवल मेन म्हळ्यार ऑर्गनायज केलें? पयलीं म्हणटा ते आमचें रान, आमची शेतां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय, नेक्स्ट जनरेशनाक कळपाक जाय. आमची जी गोंय राज्यान आसा, शेतां आसा, आमची बरी भाटां आसा, आमची बरी रानां आसा, खुबशे आमचे सँक्चुरीज आसा, 6-7 सँक्चुरीज, एक नॅशनल पार्क आसा. हे खुबशे लोकांक खबर ना, कित्याक लोकांक ट्युरिस्टांक पसून दिसता आनी आमचेय बी भुरगे बी जे आसा नेक्स्ट जनरेशन म्हणटा खुबशे तांकां जाणांक खबर ना की गोंय राज्यान बिसायड्स सी आनी सँड म्हणटा तशें आनी पार्टी लायफ देर इज अ क्वायटर सायड टू गोवा आनी दॅट इज द फॉरेस्ट. आनी कितले बरे तरेन राखिल्ले आसा ही शेतां आनी आमचे रानां आनी ही सँक्चुरी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. जे वॉट फॉरेस्ट गिव्स टू द कम्युनिटी, थंय जे ट्रायबल्स रावतात आमच्या रानांनी, ते ट्रायबल्साचे सगळे लायफ, तांचें जेवण, तांचे वे ऑफ लिवींग, तांचे पळय जे कितें एक कनेक्शन आसा टू द फॉरेस्ट, ते लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर. आनी वॉट बेटर वे दॅन टू शो इट इन द सिटी टू द पीपल ऑफ द सिटी. आमी खूब कडेन लोकां कडेन उलयले, तांकां खूब आवडलें हें फेस्टिवल आनी लोकांचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा. सो मेजरली हे बेनिफीट कोणाक करतले फेस्टिवल? तुमी पळयलें आसतलें हे जे स्टॉल्स सगळे आसा, आमी हांगा एक आंगण म्हणून क्रिएट केला. ह्या आंगणान सुंदरशी आमची तुळस आमी हांगा क्रिएट केल्या आनी आंगणान सगळे हे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते हरमळच्यान एक महिला आयल्या ती हरमळच्यो मिरची विकता, काणकोणच्यान आयल्या जी आमची खोलाची मिरची विकता, बॅम्बू प्रोडक्ट्स आसा, आमचे तालिगांवचो चणेकार आसा आनी खंयचो खाजेकार आसा आनी बिचोलीचो आमचो कुमार आसा जो आमचे पॉटरी विकता आनी क्ले आर्ट आसा. सो हे सगळे आमचो नॅशनल आमचो जो आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन पसून तांचो उल्लेख केला, अवॉर्ड विनर आमचो सागर मोळे आर्टिस्ट, ज्याने कावी आर्ट आमची गोंय राज्याची फ्रॉम बिगिनींग फ्रॉम द कदंबा स्टायल ती कावी आर्ट प्रिजर्व करून दवरल्या. ही इज हियर टुडे. आज ताणें टॉक दिल्लो आसा ताचेर आनी ताजो स्टॉल हांगा आसा. हे लोकां पर्यंत पावपाक जाय. खुबशे लोकांक खबर ना आमचे कावी आर्टा बद्दल, वेगळे वेगळे आर्ट फॉर्म्सा बद्दल, जे आमचे रानांनी आसा, आमची जनावरां बद्दल. वॉट इज अवर स्टेट एनिमल, वॉट इज अवर स्टेट बर्ड, वॉट इज अवर स्टेट बटरफ्लाय, हे लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हे फेस्टिवल. आनी तशेंच तुमी काल एक कॉफी बुक टेबलूय रिलीज केलो, सो तेजे बद्दल थोडी म्हायती दिया. सो हे जे बूक आसा आमचे, वी कॉल्ड इट फॉरेस्ट रेसिपीज ऑफ गोवा अँड GFDC हॅज प्रिंटेड अँड पब्लिश्ड इट विथ द हेल्प आसावरी कुलकर्णी. शी इज अ क्रिएटिव्ह फोटोग्राफर. खूब सुंदर तरेन तिणें बूक लोकां पर्यंत हाडलेला आनी इट्स अ ब्युटिफूल बूक. आनी आमचे जे पळय ट्रायबल रेसिपीज आसा काणकोण आनी सांग्यार, ते आमचे 70च्या पोंतार वचून तिणें फोटोग्राफी करून तांच्या घरांनी ती जे कितें रांदतात, रानभाजी जी कितें आसा ती बुका पर्यंत हाडल्या. एज ओल्ड ट्रेडिशन्स, इतली सामकी जनरेशन्स ओल्ड ट्रेडिशन, जी भाजी आमची जंगलांनी मेळटा आनी पेरिफेरीन मेळटा ती सहजपणेन शहरांनी मेळना. हांगा काणकोणची जी मिरसांगो आसा त्यो आमकां पणजे लोकांक चडशे पळोवपाक गावना, तांकां हांगा येवचें पडटा. सो चणेकार आसा हांगा, तेणी म्हणलें, इवन चणेकार आसा तेणी म्हणलें की आपणी भायर खूब कडेन चणे विकलेले पूण पणजे येवन आपल्याक एक रिस्पॉन्स वेगळो गावलो, ट्युरिस्ट येवन चणे तांकां खावपाक गावलो. सो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? खूब बरें दिसता अशें, कित्याक आनी तुमी हें पळयलां आसतलें लोकेशन. हें लोकेशन खुबशे लोकांक खबर ना की पणजे शहरान हें लोकेशन आसा. दीस आर्ट पार्क बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पूण हांगा चडशी कांय फंक्शन्स जायना. हें तुमकां फुडें विचारपाक आशिल्लें की हो वेन्यू कित्याक आमी पळयलें की इव्हेंट जाताले, ते खूब इव्हेंट जाले, ते म्हणले ग्रावंडार जाताले नाजाल्यार बिचार जाताले. सो हो स्पेसिफीक इव्हेंट आनी तुमी इतके बरे तरेन तो डेकोरेट केल्लो आसा, स्टेज घेतली आसा, सो हो स्पेसिफीक वेन्यू कित्याक? आतां तुमी पळयलो, आतां तूं हांगा आयलो, तशे हजारांनी लोक हांगा आयले. आतां तांकां खबर आसा की पणजेच्या सुंदरशा ह्या शहरान हो सुंदरसो वेन्यू आसा, जे अशें दिसता की शहराच्या मदीं एक धाकटें जंगल शें. सो तुमी तर हांगा आयला आसतले, हांगा इतलीं झाडां पेडां सगळें आसा आनी राखून दवरल्या. आनी ह्या
ल्हानशा ह्या फॉरेस्टाच्या एरियाच्या देगेर आसा आमची मांडवीची नदी. सो हे इतलें सुंदर लोकेशन तुका खंय मेळपाकच शकना. सो हे लोकां पर्यंत पावोवपाक ट्युरिस्टांक कळपाक नाल्यार ट्युरिस्ट हांगा भितर सरकच ना. ते येता बिचार वयता बिचार वता, मिरामारच्या बिचार वता, नाजाल्यार प्रॉमेनाडार वॉक करतात आनी आपल्या घरा चालले. तांकां खबर पसून ना की हें सुंदरशें हें भितर एक टक्ड अवे इन द हार्ट ऑफ Panji city is this beautiful small forested area, so which we want to preserve and we want to bring it and showcase it to the world म्हणटा तशें. काल तुम्ही उलयतना अशें म्हणलें की थोडी स्टॉलां आसतली ती उरतली म्हणून तेजेर मातशी म्हायती ती कशी कितें उरतली स्टॉलां आसतली सो ही आतां आमी स्टॉल्स बांदल्या सगळी इको फ्रेंडली मटिरियल वापरल्या. एक पसून तुकडो ना हांगा जो प्लास्टिकाचो आमी वापरला. एवरीथींग इज इदर जूट, नॅचरल फॅब्रीक, जूट, कॉटन आनी सगळे कुणबी जावनी की आमचे बॅम्बू जावनी की लाकूड जावनी. देर इज नो प्लास्टीक मेड अवेलेबल हियर. इवन प्लेट, स्पून सगळे बायोडिग्रेडेबल मटिरियल. आनी तातूंतले आमी डिसायड केले की एटलिस्ट 20 स्टॉल्स आमी बांदतले म्हणजे हेच स्टॉल्स थोडे उरतले आनी वी आर गोइंग टू मेक देम परमनंट स्टॉल्स. सो दीस इज गोइंग टू बी अ परमनंट वेन्यू नाव फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तुमी आयले एक पयली मंथली मार्केट केलें कोणें बी ते स्टॉल्स घेवपाक शकता आनी ती एक पेडणेची बायल येवपाक शकता की काणकोणची बायल येवपाक शकता आपले प्रोडक्ट्स घेवन. ती मिरसांग आसुनी की क्ले आयटम्स आसुनी की ती घरगुती कितें आयटम्स करता की नाल्यार ती कितें कंदील करता की कितें तोरण करता कितें येवन ती हांगा विकपाक शकता. इट कॅन बी अ लायक आरपोरा आनी अंजुरान त्या सायडीन आमचे सॅटर्डे नायट मार्केट्स आसता. सो वाय कांट वी डू द सॅटर्डे नायट मार्केट इन द हार्ट ऑफ पणजी सिटी फॉर अवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. So anybody can take up this place and convert this art park into a Saturday night market for our self-help groups. आणि एक So that is the idea. तो म्हणल्यार की आमी हांगा पळयलें की अशें वेचून हाडलेले भशेन दिसता आर्टिस्ट. इवन आमी बारीक भुरगे पळयले ते भुरग्यांक शिकयताले की बाबा कशें झाडां रोवपाची. सो तशें मागीर काणकोणचे मिरसांगो चणेकार सो वेचून हाडले. सो ते कितले एफर्ट्स घेवचे पडले कितली रिसर्चाचे फाटल्यान आसा बिकॉज वी हॅड अ गुड टीम. वी ब्रॉट टुगेदर बेस्ट टीम आनी आमचे जे EMC आसा केदार धुमे आनी क्लायव ताजे बरोबर आमी वी गॉट ऑन बोर्ड सोल ट्रॅवल म्हणून शुभ्रा सांकवाळकर हू इज अ वेल नोन शेफ. सोल ट्रॅवल ऑल्सो दे शोकेस गोवा आनी आमचे इंटिरियर्स आनी हे. सो वी गॉट देम ऑन बोर्ड. सो स्पेशली क्युरेटेड तुमी पयला आसतलें काणकोणचें जेवण, ट्रायबलाचें जेवण, स्पेशली जे काणकोण केपें सांग्यार मेळटा तें. सो हे स्पेशल कुझीन हाडला प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्सांक हाडले आमी. आनी वन्स वी एडवर्टायज लॉट ऑफ पीपल अप्रोच्ड अस की आनी आमी स्पेशली जे रिटेल स्टॉल्स आसा ते आमी डिसायड केल्ले की आमी फक्त इको फ्रेंडली जे प्रोडक्ट्स वापरता तेच स्टॉलांक आमी अप्रोच केले. तांणी खंय आनी खंय भाग घेतिल्ले तांचे कडल्यान कार्ड्स घेतली तांकां अप्रोच केले आनी वी इनवायटेड देम टू बी अ पार्ट ऑफ दीस फेस्टिवल. आनी आमी रॉडर रिसर्च केलो. वी हॅव गॉट अ गुड EMC केदार धुमे आनी क्लायव ज्यांनी खूब बरे तरेन दे हॅव एक्झिक्युटेड आमचें विजन आनी आय एम व्हेरी हॅपी दॅट पीपल हॅव पॉझिटीव थिंग्स टू से. आणि होपफुली वी कॅन डू दिस एज अ इयरली इव्हेंट विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट. माननीय मुख्यमंत्र्याचो आमकां सपोर्ट आसलो जाल्यार लेट्स मेक दीस अ इयरली इव्हेंट. तूं रिस्पॉन्साक विचारपाक सोदता तुमकां की काल आमी जेन्ना तुमी इव्हेंट जालो तुमी भायर सर तुमकां लोकांचो खूब रिस्पॉन्स आशिल्लो. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो तुमकां? आमी पयलें की तुमी अशें न्ही की तुमी इव्हेंट करता आनी बाबा सायडीन आसता. तुमी लोकां मदीं सगळ्या भोंवता सगळ्या भोंवून पळयता बाबा कशें कितें आसा. सो लोकांचो इवन जे स्टॉल्स आसा तेंचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसा तुमकां? खूब बरो आशिल्लो. ती खूब हॅपी आशिल्ली. हांव स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपां कडेन गेल्लें कित्याक ती खूब पयसल्यान आयल्या. आमी तांकां प्रोविजन केला 3 दीस हांगा पणजे रावपाक. सो दे काणकोणच्या सांग्याच्या जी आमची भयणी बी आयल्या ती हांगा पणजे रावल्या. आमी वी हॅव मेड प्रोविजन फॉर देम फॉर 3 days नाल्यार इतले पयसल्यान खंय वतली ती. सो ती रातची हांगा 3 दीस हांगा रावल्या and we have made provision for them to stay. So they were very happy with their first day sale. Hopefully आज जो हांव crowd पळयता it is double of what I saw yesterday. So and that too with all families आयल्या आनी ल्हान भुरगीं पळयता. So I'm very happy. आनी आमी एक गेमींग झोन केला जो आमच्यो ज्यो ओल्ड गेम्स आशिल्ल्यो जी म्हाका खूब काल पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो. खूब जाणांनी म्हणलें ट्रेडिशनल गेम्स आशिल्ल्यो ट्रेडिशनल गेम्स आमी जेन्ना विसरिल्ले गेम्स लगोरी जावनी गिल्ली दंडा जावनी की हॉपस्कॉच जावनी हे सगळ्यो गेम्स आमी मुद्दम हाडल्या आनी बाकीच्यो व्हडल्यो ज्यो नॉर्मली गेम्स आमी फेरा काका ताका पळयतात त्यो आमी हाडून कित्याक ह्यो गेम्स जे आमी विसरल्या ल्हानपणान खेळटाले ते ह्या नॅक्स्ट जनरेशनाक कळचे. ह्या ल्हान भुरग्यांक खबर पसून ना. तांकां फक्त खबर आसा मोबायल
आनी सोशल मिडिया. सो ते मातशे विसरून हे मातशे एन्जॉय करचे हे 3 दीस आमचे ऑर्गॅनिक फेस्टिवल म्हणून लोकां कडेन मागता. मॅडम एक आशिल्लें तें म्हणल्यार पयलीं काजू फेस्टिवल तुमी केलें आनी आतां हें आनी काजू फेस्टिवल केलें तेन्ना आमी पळयलें की खूब जे काजू विक्रेते आसात तांकां प्लॅटफॉर्म गावलो, तेंचें मार्केट वाडलें. सो आतां तुमचें हें फेस्टिवल, सो हेजेर कसो कितें मार्केट गावतलो लोकांक? बिकॉज आमी पळयलें की भायले जे गांवांनी विकताले ते हांगसर आसा, सो तेंचो प्लॅटफॉर्म वाडटलो, मार्केटींग वाडटलें. तुका दिसना वाडटलें वाडटलें अशें. बिकॉज ह्या जेन्ना शहरान येता, पणजे सारक्या शहरान जावं नी मडगांव सारक्या शहरान जावं नी, ही व्हडली जी शहरां आसा, दीस इज द कॅपिटल ऑफ गोवा. सो आनी हांगा मॅक्सिमम टुरिस्ट आसता फ्रॉम ऑल ओवर. सो जेन्ना हे टुरिस्ट आतां आज पळयले आमी लोकल्स आसाच, बट खुबशे आय एम नोटिसींग दॅट देर आर लॉट ऑफ टुरिस्ट टुडे हियर. सो इट इज लायक कालचे वर्ड ऑफ माउथ. पीपल हॅव सीन वर्ड ऑफ माउथ आनी आयकलां लोकांनी सोशल मिडियाचेर पळयलां आनी ताजे खातीर आय फील आज खूब टुरिस्ट आयल्या आनी हेंय तांकां दिसून येतलें की गोंय राज्यान हेंय बी जाता, हेंय तांकां इन्फॉर्मेशन पळोवपाक मेळटलें. आमचो तो वॉटरफॉलाचेर काल व्हिडिओ आमी रिलीज केला, डॉक्युमेंटरी. सो ती तांकां पळोवपाक मेळटली की दॅट इज गोइंग टू बी प्लेड टायम एंड अगेन. आमचे ट्रेडिशनल जे डान्सीस आसा ते आमी पळयला. अशें ना की फक्त म्युजीक बँड्स आर परफॉर्मिंग. खूब आमी पळयलें की फोक डान्स ट्रेडिशनल आसा फोक सगळे. डान्सीस सगळे तांकां प्लॅटफॉर्म दिला. आमच्या भागातले आसा, काली परफॉर्म केले, आजी बी परफॉर्म करता. सो आमचे लोकल आर्टिस्ट आसा फ्रॉम केपें टू काणकोण टू सत्तरी, दे आर ऑल परफॉर्मिंग. एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आमी खूब कडेन वयतना इवन फूड स्टॉल आयले ते म्हणटाले की अशें फेस्टिवल एवरी इयर जावचें आनी अशें हांगसरूच जावचें, बिकॉज तांकां प्लॅटफॉर्मूय बरें गावता. सो हे फेस्टिवल कंटिन्यू उरतलें. तेच म्हणलें हांवें माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी आमच्या सरकाराचे, भारतीय जनता पार्टीचे आमी सरकारान आसाच. हांव आमदार आसा, विश्वजीत राणे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ते फॉरेस्ट मिनिस्टरी आसा आनी सरकारान मंत्री आसा, तांचो पाठिंबो आनी माननीय मुख्यमंत्र्याचो जर पाठिंबो आसलो तांकां तर हे फेस्टिवल आवडला. आमचे टुरिजम मिनिस्टर काल आशिल्ले रोहन खंवटेजी, तांकांय आवडला. तांणी बी काल उल्लेख केलो की कोलॅबरेशन करचें म्हणून विथ GFDC आमचे कॉर्पोरेशन आनी डिपार्टमेंट. आनी बरोबर तर आमी येवन तर वी कॅन मेक दीस इन टू ऑन अ बिगर स्केल नेक्स्ट इयर, पुट इट ऑन देअर टुरिजम कॅलेंडर, मेक इट अ एन्युअल इव्हेंट लायक हाव द कॅज्यू फेस्टिवल हॅज बीन मेड अ एन्युअल इव्हेंट. सो अशें म्हणून मागता आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर, आमच्या लोकला खातीर, आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीज खातीर. थँक्यू मॅम, तुम्ही इतकी बरी आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्या बद्दल. थँक्यू सो मच. थँक्यू.